वेस्टर्न बायपास आणि एसटीपी पायपलायनीच्या विशयावयल्यान बाणावलेची ग्रामसभा बरीच गाजली। वेस्टर्न बायपास स्टिल्टा वयल्यान व्हरपाची मागणी बाणावलेच्या लोकांनी परतून एक फावट केली। एसटीपीचे प्रक्रिया केल्ले उदक साळ न्हंयेत सोडचे न्हय हाका आमचो खर विरोध आसा अशें थळावो आमदार वेन्झी विएगसान सांगले। हांगा तुमकां ट्रायल करपाक दिवचे नात, बाकीचे कडेन ट्रायल करा आनी पळयात, थंय जर प्रयोग यशस्वी जाता जाल्यार हांगासर करपाक आमची हरकत ना अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें। एसटीपीचे प्रक्रिया केल्ले उदक उद्देगांक ना जाल्यार घरांनी फ्लश करपाक वापरूं येता अशें ताचें म्हणणें। दोन टॉपिक आले, एक बायपासाचो आणि एक एसटीपी पाइपलाइन। सो एसटीपी पाइपलाइन डिसिजन इज व्हेरी क्लियर। द डिसिजन इज व्हेरी क्लियर दैट वी डू नॉट वांट द एसटीपी ट्रीटेड वॉटर टू गो टू रिवर्स। whatever the best sophisticated mechanism for STP उजा करपा तुमको आहा गोंयान जाल्यार ते ट्रायल राउंडिंग करप ना। Go to every door that is possible to tell everyone and convince everyone that we can use the same resources, सेम पैसे जे आमी उजा केले, गव्हर्मेंटा लोकांगे पैसे उजा केले, त्याच पैशांनी आमी हे उदक आमी परत इंडस्ट्री धाडपा जाता, घरांनी परत फ्लश करपाक धाडपा। So this is the decision what we have taken. We will go to court. We will knock all doors possible, also to all the ministries, all the ministers, to the chief minister, to make them reconsider the entire plan. And if we reconsider, एक party reconsider करून plan change केलो STP चो treated water, so I think that will be a role model for the entire Goa.